वयर संडेक हो इश्यू जाल्लो जो वास्कोच्यान ट्रान्सपोर्ट भरून आयिल्लो आनी थंय आमचे सगळ्यांनी मेळून जॉयंट मेळून सगळ्यांनी हाडायल्ले. सो त्या दिसाक संडे आशिल्ल्या कारणान मागीर एमिकेबली सोल्युशन काडटा म्हणून सांगिल्लें दोन्ही कॉन्ट्रॅक्टर त्या प्रमाणे आज आयले. तशेंच PSI आशिल्लो गौतम साहेब तेन्ना आज खंय तरी सोल्युशन काडपा लागून ते आयिल्ले. पूण जवळ वरभर डिस्कशन जालें पूण तातूंतल्यान लोक सॅटिस्फाय ना. जो परेन आमी डिस्कशन केलें तो प्रमाणे की तांचें म्हणणें अशें आसा की हांगा LP ट्रक आसा पळय ते 25 टनाचे 20 टनाचे अशे खूब गाडी थंयच्यान येता वास्कोच्यान आनी हांगा आमची 6 टायराची गाडी आसा त्या कितलींशीं वर्सां जालीं 12 वर्सां ते बेकार आसा. ते म्हणटा आमी लोकल जाल्ले कारणान आमच्यो पयलीं एक्चुली चलताले 6 टायर खूब 40 व्हडली गाडी LP चलनाशिल्ली चड. पूण आतां खंय तरी 300 गाडी तरी थंयच्यान हांगा येता ट्रान्सपोर्टेशन करता सांवड्ड्या. तेन्ना ते म्हणटात त्यो गाडी खंय तरी आमकां त्यो गाडी आयिल्ल्यान ते चड टन हाडटा ओवरलोडूय आसता. त्या कारणान आमकां खंय तरी हो एक रेट आमकां परवडना कारण अंडरलोड करून खंय तरी आमकां हो एक रेट करून दिवचो तो सगळ्यांक जो परवडटा तसो रेट करचो. तो ओवरलोडाक चलोवपाची कोणाची तयारी ना. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव पयलीं क्लियर करपाक सोदता तुमकां हांव एज अ केअर पर्सन म्हणून हांगा ना एज अ ट्रक रेडिओ गाडी आसा ना एज अ ट्रक ओनर जेन्ना हांव घरा वतालो तेन्ना म्हाजो दिश्टी पडलो हांगा खुबशे भुरगे आमचे ट्रक ओनर आसा म्हाका हांव खंय तरी भितर सरलो जेन्ना म्हाका कळ्ळें हो इश्यू जेन्ना हांगा दोनी कॉन्ट्रॅक्टर आयले आनी दोनी कॉन्ट्रॅक्टराचो इश्यू जो आसा रिगार्डींग जो गाडयांचो नंबर सेकंडली रेटीचो इश्यू आसा. सो हांगा डिस्कस केल्लें आसा आनी लास्ट फायनल आमी कितें केल्लें आसा लास्ट जो कित्याक थोडे आमी जाणां वास्कोकाराक रेट वेगळो आसा थोडे आनी थोडे ट्रक ओनराक वेगळो रेट आसा आमी कुडचडकाराक खूब रेट कमी आसा. सो तातूंत भितर कुडचड म्हळ्यार सावड्डी कुडचड एरिया सो रेट जो कमी आसा कित्याक रेट जो आसा तो सगळ्यांक एकूच मेळपाक जाय कित्याक सगळ्यो गाडयो सगळ्यो एकूच बरोबर चलता सगळ्यांक डिझल सेम लागता सगळ्यांक टायर जावं बाकीचे जे मेंटेनन्स सगळ्यांक सेम लागता. पूण असो डिफरन्शिएट कित्याक काय म्हणटा हांव रेटीक लागून आमचे आतां सावड्ड्या कुडचड्यान मेळोन सेपेची मेळोन अरावंड 150 सुमार ट्रक आतां MPTंतल्यान वास्को MPTंतल्यान गोवा स्पॉन्जा ट्रान्सपोर्टेशन करता फुल्स आनी पॅलेट्स करतात. आमची म्हणणी कितें आशिल्लें आमचो एक तर आसा ओवरलोडाचो इशू. ओवरलोड भरलेल्यान आमची टायराची वेरिंग बी आसता चड जाता आमकां मेंटेनन्स खूब जाता आनी तितून आमकां उरत ना कांयच. आमची एटलिस्ट आमी 10% सुद्दां आमकां कांय फायनान्शियली सपोर्ट जायना तितूंतल्यान बचत म्हणजे कांय जाय चड एक्सपेंडिचराक वयता. आमचें म्हणणें आसा आतां ओवरलोडींग बंद जावचें. एज पर आमकां गव्हर्मेंट जे RTO पासींग आसा 11.5 पर टन आसा आमकां कॅरेज कॅपेसिटी त्या प्रमाणे आमकां ओवरलोडींग आमकां त्या प्रमाणे लोडींग दिवचें आनी त्या प्रमाणे आमकां रेट दिवची. ती जे तुमकां रेट जायना न्हू तेन्ना आमी सगळ्यांनी मेळोन ट्रान्सपोर्ट चालू करचो न्हू म्हणून थरयलेलें आसा. आतां आमची रिक्वेस्ट आसा एकूच की कॉन्ट्रॅक्टरांनी जाता तितले बेगीन आमचो इशू आसा तो सॉर्ट आवट करचो आनी आमकां रेट दिवची.